नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. सरकारान 9 खंड ब्लॉकांची पावणी केल्या आनी ती राष्ट्रीय पावंड्यार जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. कोणाकूच मर्यादे परस उत्खनन करपाक दिवचे नात. खणीचेर निमून आशिल्ल्या सगळ्या घटकांक खण कामांत आस्पावीत करून घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी ह्याच विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो तांकां मुखेलमंत्री जाप दिताले. आतापर्यंत अकॉर्डिंग टू द MMDR एक्ट आम्ही ऑक्शन केले आणि ऑक्शन केल्या उपरांत 9 ब्लॉक्सचे ऑक्शन आम्ही कंप्लीट केले आणि हे 9 ब्लॉक्स ऑक्शन जे आसा पळय न्ही हातूंतल्यान आमकां जवळपास रॉयल्टी जी येतली पळय न्ही ही एकंदर ऑक्शन प्रिमियम म्हणून येतली, रॉयल्टी म्हणून येतली, ताज्या उपरांत DMF येतले, ताज्या उपरांत गोवा आयर्न परमनंट रिलीफ फंड येतले, नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेटरी ट्रस्ट ताज्या 2% रॉयल्टी वयतली, ताज्यान GST ऑन द सेल ऑफ द आयर्न ओर इज एप्लिकेबल. म्हणून तो जे म्हणटा पळय न्ही एक्झॅक्टली म्हणजे आमी एनालायसीस केल्या काय कितें जस्ट तुज्या म्हायती म्हणजे फॉर हीज इन्फॉर्मेशन आमी जी प्रत्येक लीज ऑक्शन केला पळय न्ही भितर एस्टिमेटेड जे ओर आसूं शकता हाजो तेजेर आमी जे ऑक्शन प्रत्येक लीज केल्या फाटल्यान घातलेले आनी त्याच नुसार तांच्यांनी कोट केला. ताणें म्हटलें की सगळे जाण भायले आयले. आतां कोण भायलो येतलो कोण भितरलो येतलो आमी इट इज एन ओपन ऑक्शन, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल बेसीस ऑक्शन. बट तरी सुद्दां म्हणजे हातूंतल्यान पयलीं जे लीज ओनर्स आशिल्ले भितरल्या 4 जाणांनी पयलीं लीज ओनर आशिल्ले त्यांच्यानीच घेतला. 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही हे न्यू प्लेयर ह्या मायनिंग लिजान आयिल्ले आसा. 2 जाग्यांचेर मतदार वळेरेंत नांव नोंदणी जावची न्हय हे खातीर आधार कार्ड लिंक करपाचो प्रयोग पयलेच फावट गोंयांत आनी उत्तराखंडांत जाता. हे काम पुराय जातकच 2 जाग्यांचेर मतदान वळेरेंत नांव नोंद करप शक्य जावचें ना अशी जाप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. RJचे आमदार विरेश बोरकार हांणी ह्या विशयाचेर उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. गोवा स्टेटींतल्यान हो पायलट प्रोजेक्ट घेतला की ड्युएल वोटींग सिस्टम जी आहा पळय न्हू ही कॅन्सल करपाची अजून फूल फ्लेज सुरू जावंक ना. ऑल ओव्हर इंडिया ताज्या उपरांत जातलो. बींग अ स्मॉल स्टेट गोवा आनी उत्तराखंड हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात केला. म्हणजे ड्युएल वोटींग खंयसरूय जर आसली आसत जाल्यार ते ड्युएल वोटींग कॅन्सल करपाक शकतले. म्हणून हाज्या पयलीं जे आसले इट इज एन मॅन्युअल आसले घेताले थंयसले कॅन्सलेशन हाड म्हणटाले. तूं म्हणटा पळय न्ही ते एक वेळ बोगस कॅन्सलेशन हाडटाले, एक्चुअली कॅन्सलेशन करिनासले. कोणाचो तरी ते म्हाकाय खबर आहा तेच तलाट्याचो कोणाचो जो स्टॅम्प मारूंक लागता पळय न्ही आपलें वोटींग कॅन्सल केलें म्हणून एक सर्टिफिकेट हाडटाले आनी आपलें वोटींग हांगासर लायताले वोटींग कार्ड आनी ती कॅन्सलेशन सर्टिफिकेट आनी फॉर्म नंबर 6 भरतात आनी जेंगेर कोणागेर भाड्याक रावता तेंगेर तो आपूण तेंगेर रेंटल रावता म्हणून तेजी रेंटल सर्टिफिकेट घेता आनी ती दिता. सो अकॉर्डिंग टू इतके दिल्या उपरांत स्पीकर सर ताका एनरोल करून घेवचोच पडटा. हे रुल्स आसा इलेक्शन कमिशनाचो. आतां तो म्हणटा तो एकदां सिस्टम जशी जाग्यार पडली काय ह्यो सगळी वोटींग ड्युएल वोटींग जी आसा पळय न्ही गोंयान आसा बाकीच्या दुसऱ्या राज्यान आसा गोंयान आसून ती कट करपा खातीर इजी जातलें आनी प्रोसेस खूब सोंपो जातलो. गेल्या वर्सा सावन पर्पल फेस्टिवल हो दिव्यांग लोकां खातीर केल्लो महोत्सव फुडल्या वर्सा संवसारीक पावंड्यार करपाची घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. समाज कल्याण, पोरणावळ आनी पुरातत्व तशेंच न्हंय येरादारी खात्यांच्या मागण्यांचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले. सभाघराच्या चर्चे उपरांत ह्या मागण्यांक मान्यताय मेळ्ळी. पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय सभाघरांत चर्चेक जाप दितना तांची भलायकी अचकीत इबाडली त्या कारणान चर्चेची मुखावेली जाप मुखेलमंत्र्यांनी दिली. पर्पल फेस्ट हे आमी सोशल वेलफेअराच्या वतीन केले. हे फावटी ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन जातले. फाटले फावटी नॅशनल लेवलाचेर आमी केले. 5000च्या पेक्षा चड डेलिगेट हे डायरेक्ट एक्चुअली स्पेशलचे आयले बट 50,000 लोक थंयसर येवन गेले. बरें दिसलें की सगळे मॅक्झिमम MLA सुद्दां त्या कार्यक्रमाक पावले. सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलो. सगळ्या राज्यांची डिसेबिलिटी कमिशन हांगासर आयल्यो. नॉट ओन्ली द 21 गेम्स बट वेगवेगळे प्रोग्राम्स ते ऑर्गनायज करपाक शकले आनी आमकां हे पर्पल फेस्ट हे नॅशनल लेवलाचेरूय तेजो कॉग्निजन्स घेतलो. फुडल्या वर्सा आमी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पर्पल फेस्ट हो आयोजन करपाचो सरकाराचो विचार आसा आनी त्या पद्दतीचो पर्पल फेस्ट तुमी सगळ्यांनी ताका बरो रिस्पॉन्स दिवचो. हेका
CSRच्या वतीन वेगवेगळ्या प्रायवेट लोकांनी बी एका खूप स्पॉन्सरशीप आणि सपोर्ट ह्या पर्पल फेस्टाक आमच्या बाकी सगळ्यांनी केलो. आयज लोकसभेत अविश्वास थारावाचेर परतून चर्चा सुरू जाली. ह्या चर्चेत सुरवेक काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी वांटो घेतलो. आपल्या उलोवपांत राहुल गांधी हांणी केंद्र सरकार मणिपूरचे विभाजन करूंक सोदता असो आरोप केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मणिपुराक अजून मेरेन कित्याक भेट दिवंक ना असो प्रश्न केलो. मणिपुरांत बायलांचेर अत्याचार जाता अशें तांणी सांगलें. मणिपुरांत सैन्य कित्याक धाडला अशें तांणी विचारलें. ह्या भासाभाशेन भाग घेतना बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री स्मृती इराणी हांणी सांगलें की मणिपूर हो देशाचो अविभाज्य भाग आसा आनी ताचें दुभाजन केन्नाच जावचें ना. पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही. जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांणी मुखार सांगलें की भाजपाच्या काळांत बायलांची आर्थीक उदरगत जाल्ली आसा. अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा. इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है. पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत. मैं आज गांधी खानदान से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं. भाजपाचे म्हणयारे रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशद घेवन भारत छोडो आंदोलनात भाग घेतिल्ल्यांक आर्गां ओंपली. आयच्या दिसा महात्मा गांधीन 1942 सालांत भारत छोडोची घोशणा केल्ली आनी क्विट इंडिया मुवमेंटान सुरवात जाल्ली. सध्याच्या अमृत काळांत प्रधानमंत्र्यांनी 3 म्हत्वाची आव्हानां केल्यात. परिवारवाद भारत छोडो, भ्रष्टाचार भारत छोडो, तुष्टीकरण भारत छोडो. तांणी मुखार सांगलें की लोकतंत्रीक अस्तित्वाक वाटावपाक जाय जाल्यार ह्या तिनूय गजालींक भारत सोडचो पडटलो. आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है. जब अमृत काल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है. परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो. देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा. अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा. देशा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिल्ल्या शहीदांक आर्गां ओंपपा खातीर आयज देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश हे अभियान चालू जाला. हे अभियान म्हयन्याच्या 30 तारखे मेरेन चालू उरतलें. तातूंत राष्ट्रीय, राज्य, गांव आनी गट स्तरावेल्यो कार्यावळी जातल्यो. ह्या अभियानात सुटके झुजारी आनी सुरक्षा दळांक स्मारक फळकाची स्थापना तशेंच पंचप्राण प्रतिज्ञा, शहीदांक वंदन ह्या सारकिल्ल्यो उपक्रम आस्पावीत आसा. अशा कार्यक्रमाद्वारा शहीदाच्या शौर्याच्या बलिदानाचे स्मरण जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हालींच आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळीन ह्या मोहिमेची घोशणा केल्ली. ह्या मोहिमे अंतर्गत एक अमृत कलश यात्रा काडटले. 7,500 कलशांतल्यान देशांतल्या कोनशांतल्यान माती हाडून दिल्लीत अमृत वाटिका तयार करतले. ही अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या वचनबद्धतेचें प्रतीक आसतलें. चेन्नईत चालू आशिल्ल्या आशियाई चॅम्पियन्स करंड सर्तीन भारतीय पंगडाचो आयज खेळ पाकिस्ताना वांगडा जातलो. हो खेळ चेन्नईच्या महापौर राधाकृष्णन मैदानाचेर रातच्या 8:30 वरांचेर जातलो. खेरीज ह्या सर्तीन जपानाचो खेळ चीना वांगडा जाल्यार मलेशियाचो खेळ दक्षिण कोरिया वांगडा जातलो.
संवसारीक क्रमवारींत भारत 4थ्या सुवातेचेर जाल्यार पाकिस्तान 16व्या सुवातेचेर आसा। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।